नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारीचेर अपडेट्स आसात, त्याच बरोबर लोकसभे संदर्भात ज्यो वेगवेगळ्यो घडामोडी आयज ज्यो घडल्यात त्यांचो एक थोडक्यान नियाळ घेवपा खातीर आमी ही भासाभास घेवन तुमच्या वांगडा उलोवप करतात। सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे काल भारतीय जनता पक्षाची म्हत्वाची अशी बैठक जाली, ज्या बैठकी भितर जी उमेदवारांची नांवां ती चर्चेक येयली आनी अशें जाल्लें की काल नांवां जी आसा ती आउट जातली किंवा फायनल जातली, भायर येतली अशें म्हणून। बट काल जी बैठक जाली भितर अमित शाह आशिल्ले, मागीर JP नड्डा, मुख्यमंत्री सावंत, तानावडे प्रदेशाध्यक्ष ह्या सगळ्यां वांगडा पयलो चर्चेचो रावंड जालो। बट काल ह्या नांवांचेर कन्सेन्सस जावंक ना किंवा एक नांव अशें ठरूं ना। आयज दुसरी फेरी जी आसा ह्या नांवांच्या चर्चे करपा विशीं ती आयज जाता आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे दिल्ली रवाना जाल्ले आसा। प्रदेशाध्यक्ष तानावडे दिल्ली वयतले आनी आयज तेंची पार्लमेंटरी कमिटीची जी बसका जाता म्हत्वाची, जंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वता आसतले, अमित शाह आसतले, JP नड्डा आसतले आनी एक दोन चार वरिष्ठ फुडारी जे आसात भाजपाचे केंद्रीय फुडारी ते आसतले। आनी गोंयच्या बाबतीन जेन्ना उमेदवारी जाहीर जातली किंवा चर्चा जातली तेतून CM मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष तानावडे हे थंय वांटेकार जातले आनी आयज ह्या नांवांचेर शिक्कामोर्तब जावन ही नांवां निश्चित जातली अशें कळटा। आनी ही सांजे बैठक जातली आनी सांजे उसरां ही नांवां जी आसात ती आमकां कळटली। तो रिपोर्टर पीछे हो जाओ थोड़ा सा। अरे पीछे हो जाओ थोड़ा सर। दिल्ली होता आज किरे लिस्ट सर सांग किरे फायनल के लिस्ट बी अशें आयज डिक्लेअर जालें जातले मरे आतां दिल्ली गेल्या उपरांत जातले। हां CM सर अरे दिल्ली गेल्या उपरांत जातले। हां आयज जातले सर। तर ही एक महत्वाची अपडेट आसा। दुसरी आमी जर अपडेट पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर गोंयचे विद्यमान खासदार आनी केंद्रीय मंत्री जे फाटली सेगीत 5 टर्म निवडून येयल्यात ते श्रीपाद नायक हांणी आयज एक वक्तव्य केलां। ते म्हणजे जर हे फावट पक्षान म्हाका 6वे फावट जर उमेदवारी दिली जाल्यार आपूण हे फावट रिकॉर्ड ब्रेक वोट मार्जिनान निवडून येतलो असो दावो हो श्रीपाद नायक हांणी केला। सो श्रीपाद नायक हांकां खंय तरी विश्वास आसा। श्रीपाद नायक हांणी विश्वास उलोवन दाखयला की भारतीय जनता पक्षाची उत्तर गोंयची खासदारकीचें तिकीट जें आसा तें तांकांच मेळटलें अशें म्हणून। आनी जर तें तशें जर जालें जायत जाल्यार तो एक विक्रम थारतलो, कारण सेगीत 6 फावट एका पक्षाचो गोंयान कॅन्डिडेट असो हो विक्रम श्रीपाद भाऊच्या नांवार जातलो। आनी जर ते निवडून येयले फाल्यां जाल्यार सेगीत 6 फावट खासदार म्हणून वेंचून येवपाचो भोवमान जो आसा तो श्रीपाद नायक हांकां मेळटलो। आनी त्या फाटभुंयेर श्रीपाद नायक हांणी केल्लें हें वक्तव्य खूब म्हत्वाचें आसा। तेज्या उपरांत दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार भाजपाचो विरोधी पक्ष आनी गोंयानूच न्ही जाल्यार देश पातळीचेर ND अलायन्स म्हणून जाणी करपा खातीर फुडाकार घेतला अशें काँग्रेस पक्षाची गोंयान मात गटातटाचें राजकारण जें आसा तें सोंपपाचें नांव घेना। नवो वाद काँग्रेस पक्षा भितर जो जाला तो म्हणजे एल्विस गोम्स हाच्या उमेदवारी खातीर जे एप्लिकेशन मागिल्लें ताचे वयल्यान काँग्रेसीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष MK शेख हांणी काल कांय वर्तमानपत्रां कडेन कांय मिडियां कडेन उलयतना असो दावो केलो की एल्विस गोम हांणी अशें म्हटलें की तांकां उमेदवारी मेळूंक ना। मात एल्विस गोम हांकां उमेदवारी मेळटली कशी, तांणी एप्लायूच करूंक नाशिल्लें किंवा अर्जूच उमेदवारी खातीरचो दाखल करूंक नाशिल्लो असो दावो MK शेख हांणी केलो। मात आयज जी फोंड्या पत्रकार परिशद जाली त्या फोंड्या पत्रकार परिशदेन MK शेख हांणी जो एक दावो केल्लो तो दावो फटीचो आसा असो आरोप फातोड्डेचे एक काँग्रेस आमी पदाधिकारी म्हणपाक शकता मेल्विन फर्नांडीस हांणी केलो। आनी तांणी सांगलें की एल्विस गोम हाच्या उमेदवारीचो जो अर्ज एप्लिकेशन जें आसा तें आपूण स्वता MK शेख हांचे कडेन घेवन गेल्लो, मात तांणी तें स्विकारलें ना। तें तांणी कित्याक स्विकारलें ना हाची जाप MK शेख हांणी दिवची असो प्रतिप्रश्न जो आसा तो मेल्विन फर्नांडीस हांणी एल्विस गोम्स हांच्या वतीन MK शेख हांकां केला। एल्विस गोम हांणी कांय मिडियां कडेन एक मुलाखत दिली, तेतून सुद्दां ह्या सगळ्या काँग्रेसीच्या अंतर्गत तांचें जें कितें हें आसा नाराजी कित्या खातीर आसा किंवा कितें चुकता हाचेर तांणी खुलेआम विधान केल्लें आसा। ह्या एकंदर गजाली वयल्यान एक आमकां कळटा की लोकसभा तोंडार पावली आसतना काँग्रेस जो मुख्य विरोधी पक्ष आसा त्या काँग्रेसींतलें गटातटाचें राजकारण, तेज्या उपरांत तेंचे एकामेका कडेन आशिल्ले हेवे दावे हे कांय सोंपपाचें नांव घेना। आनी अशा तरेन ह्या गटातटाचे गट आनी तट पक्षा भितर आसतना काँग्रेस पक्ष कशा तरेन
लोकसभा वेंचणुकेक फुडो करतले ते फुडो करता ते पळोवचें पडटलें. एक गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय की काँग्रेसीचे हे जे लिडर्स आसात तेंचे भितरले जे अंतर्गत राजकारण आसा, अंतर्गत गट तट आसात, हें जरी आसलें तरी एक काँग्रेस पक्ष म्हटल्या उपरांत आजून सुद्दां आनी खास करून दक्षिण गोंया भितर पक्षाक मानणारो आनी दोळे धाकून वोट करणारो अशी तेंची अशी एक वोट बँक आसा किंवा तांचे पारंपारीक मतदार आसात. जर काँग्रेस पक्ष खऱ्यांनी पुरायपणान जर गेल्लो आनी हें अशें गट तट जर दिश्टी पडूंक नाशिल्ले जाल्यार तांकांय खंय तरी उमेद येवपाची आशिल्ली किंवा एक कणखर विरोधी पक्ष म्हणून आमकां नजरेक पडपाचो. आतां काँग्रेसीक मतां पडची ना अशें ना, ही मतां जी आसा ती तांची पारंपारीक आसात, पण जर तेतून वाड करपाक जाय किंवा त्या मतांचें परिवर्तन हें जैतान करपाक जाय जाल्यार जो एक संदपणा पक्षा भितर आसपाक जाय आशिल्लो, फुडाऱ्या मदीं आसपाक जाय आशिल्लो, तो आमकां आजून पर्यंत दिश्टी पडना. आनी तेचें एक उत्तम उदाहरण म्हणजे एल्विस गोम्स आनी MK शेख हांचे मदीं हो जाल्लो वाद किंवा उमेदवारी अर्जा वयल्यान दावे आनी प्रतिदावे, उमेदवारी मेळची ह्या खातीर जे एप्लिकेशन करतात तेच्या वयल्यान जाल्ले हे दावे आनी प्रतिदावे. तिसरी म्हत्वाची गजाल आमी जर पळयत जाल्यार मोगो पक्ष हो गोंयचो सगळ्यांत जुनो प्रादेशीक पक्ष. मात सद्याक आमी जर पळयत जाल्यार फाटलीं कांय वर्सां मोगो पक्षान आपलो उमेदवार हो खासदारकी खातीर किंवा लोकसभेच्या वेंचणुकेक थेट घातिल्लो ना. एक तर तांणी काँग्रेसीक सपोर्ट केला किंवा BJPक सपोर्ट केला अशें तरेचें आमकां चित्र दिश्टी पडटा. मात तेंचो असो अधिकृत उमेदवार ना. आतां तातूंत भितर गोंयांत आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की मोगो पक्षाचो आमदार जीत आरोलकार मांद्रेचे आमदार तांणी आयज वक्तव्य केलें की भारतीय जनता पक्ष जे तरेन सांगता किंवा मुख्यमंत्री जे तरेन सांगता त्या प्रमाण आमी काम करतले. त्या वेळ पत्रकारान तांकां विचारलें तुमकां मुख्यमंत्री चड लागीं आसा काय सुदीन ढवळीकर हांचो आदेश चड म्हत्वाचो आसा किंवा ते सांगतात ते म्हत्वाचे. तेचेर तांणी सांगलें की राजकारणान किंवा आमदार म्हणून म्हाका मुख्यमंत्री म्हत्वाचो आसा, पक्ष म्हणून सुदीन ढवळीकर म्हत्वाचो अशें डिप्लोमॅटीक आन्सर जीत आरोलकार हांणी दिलें. मात जीत आरोलकार हांचो कौल फाटले जर कांय दीस पळयत जाल्यार स्पश्टपणेन मुख्यमंत्र्या वटेन किंवा सरकारा वटेन आसा अशें दिसता. आनी सुदीन ढवळीकर म्हणजे मोगो पक्ष ज्या पक्षाचो तो आमदार आसा त्या पक्षाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर आनी तेचे तशें तितले आमकां एक संदपणा तेंच्या भितर दिसना. आनी आरोलकार हांचो कौल जातो स्पश्ट भाजपच्या वतीन आसा आनी अशा तरेची वक्तव्य म्हाका दिसता हें ताचेंच एक द्योतक आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. तेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन्स्ट्रक्शन दितलो त्या प्रमाणे वागतले. ती मागीर तिकीट कोणाकूय मेळूं आमी वावरचेच पडले न्हू. पण CM इन्स्ट्रक्शन सुदीन इन्स्ट्रक्शन दिल्यार आतां हेड ऑफ द स्टेट तो न्हू. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां कितें आहा तितकें तो काम करीत आहा. सो इतले आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळें कामां जातात जाल्यार कित्याक ना. पूण तूं सुदीन हेड ऑफ द पार्टी न्हू. पार्टी ते पार्टी टू पार्टी उलयतले पूण आमी एज अ MLA चीफ मिनिस्टर आनी MLA दुसरे पर्सनल मिटिंग्स आसतात आमी इंटरॅक्ट करतले. पार्टी टू पार्टी तेंचे इंटरॅक्शन जातले. सुदीन तुमकडे उलयना तुमी पार्टी टू पार्टी तेन्ना पार्टी डिसायड करतली पार्टी टू पार्टी उलयतले तेन्ना पार्टी सांगतली. पूण आमकां एज अ MLA चीफ मिनिस्टरूय सांगता. तुमकां आदी पार्टी लागता काय आदी चीफ मिनिस्टर? पयला चीफ मिनिस्टर लागता. तुका म्हाका सांग खंयच्या सामान्य मनशाक आख्या गोंयच्या पयलो चीफ मिनिस्टर लागता. पार्टी केन्ना लागता? इलेक्शनाक आनी पॉलिटिक्साक लागता. जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सीचे नाल्यार गोंयचें काम करतना हेड ऑफ द स्टेट लागता गोंयच्या आमदाराक. पूण पयला पार्टी लागोंक जाय तें सांगता इलेक्शन्स येतले त्या पार्टीक लागून तूं आमदार जालो न्हू. पार्टीक लागून आमदार पळय सांग पार्टीक लागून आमदार जालो की ना तो लोक डिसायड करतले. पूण डेफिनेटली आमचो सिनियर मोस्ट लिडर आहा सुदीन ढवळीकर आनी पार्टीक ड्यू रिस्पेक्ट टू पार्टी आमी तेच्या वांगडा. ओके तशें आसतलें. फाटल्या ह्या दिसांनी हेणेन एक सावळान एक स्टेटमेंट केलो तुमचे हेजेर की MGP दिता काय म्हणून शेकोना दांत हा काय म्हणून तेंचे कडेन तशें पळय तशें कांय ना. हांव सगळ्यांक रिस्पेक्ट करता. सगळ्यां कडेन बरेपण आहा म्हाजें. कोणा कडेन वायटपण अशें कांय ना. आमची MGP पार्टी आहा तेंचे कडेन बरेपण आहा आनी हे आमच्या सरकाराक जे आमी तेंको दिला BJP तेंचे कडेन बरेपण. पूण ह्या दिसांनी तूं सुदिना बरोबर दिसना. लास्ट राणेच्या एका बद्द्याक दिसलो. हांव आनी कोणा बरोबर दिसता? कोणाक बरोबर दिसना. CMा बरोबर पळय रे फस्ट आतां CMाक मेळोंक ना. तूं कामां हाडल्या काम आहलें कॉन्स्टिट्युन्सी काम आहा. पावरान कांय काम ना तुजें. ओके. तर जीत आरोलकरानूय सांगलें स्पश्टपणान की CM जे सांगता तशें आमी हें करतलें म्हणून. आनी हेच्या पयलीं मोगो पक्षान अधिकृतपणान सांगलां की आमी सरकारा भितर भाजपा भितर वांटेकार आसात. तेका लागून लोकसभा वेंचणुकेंत आमी भाजपाच्या उमेदवाराकूच पाठिंबो दितले अशें सुद्दां
स्वता सुदीन ढवळीकर जावं मोगो पक्षा कडल्यान हे स्टेटमेंट्स येयल्ले आसात. सो हेतून आमी जर पळयत जाल्यार एका तेंपार सगळ्यात जुनो प्रादेशीक पक्ष आशिल्लो हो मोगो पक्ष, जाणी जवळ जवळ 20 वर्सां हांगासर राज्य केलें. तांचे दोन मुख्यमंत्री सुद्दां जाल्ले. सगळ्यात पयले गोंयचे मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर, मागीर तांची चली शशिकलाताई काकोडकर. तेज्या उपरांतचे जे लिडर जाले तेतून भितर रमाकांत खलप हें एक प्रामुख्यान नांव आशिल्लें, पण ते आयज काँग्रेसच्या उत्तर गोंयच्या उमेदवारीचे प्रबळ दावेदार आसात. अशी ही मोगो पक्ष तेंचो सगळ्यात जुनो प्रादेशीक पक्ष आसून सुद्दां राज्यस्तरीय तांची जी भुमिका आसता सदांच केन्ना ह्या पक्षा वांगडा तेंको दिवन त्या सरकारान वांटेकार जावप किंवा त्या पक्षा वांगडा तेंको दिवन त्या सरकारान वांटेकार जावप, ह्या सगळ्या भितर लोकसभेची वेंचणूक फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं मोगो पक्ष लढयना. ते कोणाक तरी पाठिंबो दितात. फाटले फावटी सुद्दां सुदीन ढवळीकर हांणी सार्दीन हांचे वटेन आपली सायड दवरली आनी सार्दीन हे थंय जैतिवंत थारले आनी मडकय मतदारसंघात जो फटको बसलो भाजपाक तेकाच लागून नरेंद्र सावयकार जे आसा तेंचो पराभव जालो. हें सगळें आमी पळयल्लें आसा. सो ह्यो 3 म्हत्वाच्यो अपडेट्स. तेजे उपरांत आनीक एक अपडेट ती म्हणजे भारतीय जनता पक्ष हेंचें संघटन कौशल्य जें आसा तें आमकां दर फावट वेंचणुकेच्या निमतान दिश्टी पडटा आनी आतांय तशेंच जालां. आयज तेंच्यांनी लाभार्थी संपर्क अभियान हें सुरू केलां. आतां लाभार्थी संपर्क अभियान म्हणजे कितें तर लाभार्थी संपर्क अभियाना खाला ते देश पावण्याचेर अभियान चलतलें. तितून गोंयूय वांटेकार आसतले. लागीं जे गोंयान सुमार 1000-1500 मायज असे बूथ जे आसात त्या प्रत्येक बुथाचेर प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रत्येक बुथाचेर ज्या लोकांनी केंद्रीय योजनांचो लाभ घेतला त्या मनशाच्या दारान भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते वयतले. हेतून मुख्यमंत्री सहभागी जातले, प्रदेशाध्यक्ष सहभागी जातले, खासदार सहभागी जातले, त्या उपरांत आमदार मंत्री सहभागी जातले. हालींच तेंचें गांव चलो अभियान जे आसा तें आजून पासून सुरू आसा आनी आतां भारतीय जनता पक्ष हें लाभार्थी संपर्क अभियाना खाला किंवा ह्या माध्यमांतल्यान परत लोकांच्या दारार वयतले. आनी साहजिकूच आसा की लोकसभा वेंचणूक येयल्ली आसा आनी त्या अनुशंगान भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक मतदारसंघाच्या दारा मेरेन ल्हानांतले ल्हान सुद्दां जर खंयच्या योजनेचो तेणी लाव घेतला आसत जाल्यार तेच्या पर्यंत वचून एक तरेचो गजर मतां खातीरचो गजर आमी म्हणपाक शकता. हो मतां खातीरचो गजर भारतीय जनता पक्ष संघटनात्मक ह्या अशा कार्यावळींतल्यान ह्या अशा अभियानांतल्यान परत करीत आसा हें आमकां दिश्टी पडटा. तर ह्या लाभार्थी संपर्क अभियानांतर्गत लागीं आयज जेन्ना पत्रकार परिशद जाली तेन्ना तानावडे हांणी सांगलें की 30,000 लोकांनी गोंयच्या ह्या केंद्रीय योजनांचो लाव घेतला. अशा प्रत्येक मनशा मेरेन भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, मंत्री, खासदार हे पावतले, प्रमुख कार्यकर्ते पावतले आणि ज्या लोकांनी ह्या योजनांचो लाव घेतला ताका एक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीन एक पत्रक दितले आणि तांकां ते धन्यवाद म्हणटले. तर अशा तरेन भारतीय जनता पक्ष पुरायपणान तांचो सगळ्यान आतां मेरेनचो सगळ्यान व्हडलो फुडारी आमी असो म्हणपाक शकतात ते म्हणजे नरेंद्र मोदी हांच्या नांवाचो वापर किंवा तांणी केल्ल्या कार्याचो वापर हो दिल्ली ते गल्ली म्हणजे दिल्ली पासून सामके गांवगिऱ्या वाठारा मेरेन तेंची जी एक हें आसा वापर करून घेवपाचो किंवा जे मोदी हांच्या नांवान एक गजर करून लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर भारतीय जनता पक्षाक कशी मतां मेळटली हें तेंचें जें पद्दतशीर प्लॅनिंग आसा किंवा तांणी जी एक यंत्रणा राबयल्या ती आमी जर पळयत जाल्यार ती ह्या अशा अभियाना खाला ऑन ग्रावंड वावुरतना आमकां दिश्टी पडटली. तर हे अशे तरेचे म्हत्वाचे अपडेट्स लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर. परत एकदां तुमकां सांगता मुख्यमंत्री दिल्ली गेल्ले आसात आनी आयज सांजे म्हत्वाची बैठक जातली ज्या बैठकीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांची पार्लमेंटरी बोर्डाची ती बैठक आसतली. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि बाकीचे वरिष्ठ भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी तातूंत मागीर गोंया वटेन मुख्यमंत्री आनी तानावडे हे वांटेकार जातले. आतां मुख्यमंत्री कोणाक कौल दिता, मुख्यमंत्री कोणाच्या नांवाक कौल दिता हें म्हत्वाचें थारतलें आनी त्या मनशाच्या गळ्यान उमेदवारी जी आसा लोकसभेची ती पडटली, उमेदवारीची माळ पडटली अशें आमी म्हणपाक शकता. दक्षिण गोंयच्यान बाबू कवळेकार आनी नरेंद्र सावयकार, जाल्यार उत्तर गोंयच्यान ह्या आदींच मुख्यमंत्र्यांनी अस्पश्टपणे स्पश्ट नांव केलां तें म्हणजे श्रीपाद नायक हांचें. आतां अधिकृत रित्या खंयच्या नांवांचेर शिक्कामोर्तब जाता आनी अधिकृत नांवां खंयचीं ती आज सांजे मेरेन तुमकां कळटलीं. आमच्या
आमी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां ह्यो अपडेट्स म्हत्वाच्यो सगळ्यान जलद म्हणटा सगळ्यान फास्ट अश्यो आमी तुमकां दितले. तुमी पळयत रावात आमच्या गोमंतक टीव्हीचे फेसबूक पेज फॉलो करात, त्या उपरांत आमचो यूट्यूब फॉलो करा. ब्रेकींग आसत, आमची वेबसायट आसत आनी आमच्या टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ह्या अशे तरेच्यो फकत राजकीय न्ही जाल्यार बाकीच्योय अपडेट्स ज्यो आसा त्यो आमी तुमचे पर्यंत पावयत रावतले. तुमी पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही.